गोंयचेर राजकीय वातावरण परतून गरम जावपाक लागला अशें दिसता। आता आमदार जीत आरोलकरा संबंधी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी केल्ल्या विधानाचेर वाद निर्माण जाला। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या विधानाचेर बेजबाबदार अशी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। तशेंच मंत्री आनी आमदारांनी पक्षाची कार्यपद्दत लक्षांत दवरून जबाबदारपणान वागची अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। ह्या विधानान भाजपा भितर आशिल्ले मतभेद परतून उक्ते जाल्यात काय ना हाचेर आता चर्चा सुरू जाल्या। केला की जिताक आम्ही वेलकम करता बीजेपीन मागीर दीपक जावळेकर रिएक्ट जाला एक ताणें त्या भावनेच्या भरान थंय करपाक जाय म्हणून स्टेटमेंट केला। पक्ष आसा त्या पक्षाची काही रीती आणि नीती आसा, म्हाका दिसता त्या अनुसारूच आमी आमच्या मार्गदर्शनाप्रमाण करीत आसा। पक्षाची भूमिका हे खूप जाणांक अजूनही जर खबर ना जाल्यार तांच्यांनी पक्षाची भूमिका आणि पक्ष कसो आसा आपापले परीक्षे पण कितें व्यक्त केला म्हणटा स्टेटमेंटान वयल्या वयर काय तुम्ही कित्याक तुमचो स्टँड कितें मंत्र्याला पक्षाची अजून माहिती नाही असं पक्षाची म्हणून म्हटलं न्ही, पक्षाची रीती आणि पक्षाची एक नीती आसा। पक्ष हो कोणाचे एक कोण तरी स्टेटमेंट केलो म्हणून पक्ष हें करना आणि पक्षाचे काही जर म्हटले जर सिनियरांनी जर आसा जाल्यार पक्षाचो मनीस एक जबाबदारीन स्टेटमेंट करता। जर पक्षाचो मनीस जर तो पक्षाचो न अजूनही जर पक्षाची कार्यपद्दती जर ताका खबर ना जाल्यार तो बेजबाबदार स्टेटमेंट ताका खबर ना म्हणटा तुमी हांव स्टेटमेंट स्पष्टपणे सांगता बेजबाबदार। अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? स्पष्टपणे सांगता स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा। अध्यक्ष काय करणार? कारवाई अध्यक्ष कितें करपाचें तें सगळें हांव पत्रकारांक सांगून किंवा सगळे जनतेक सांगून करचो ना। अध्यक्ष कितें करपाचो योग्य वेळाचेर हांव अशे अनेक गोष्टी आमी पक्ष करता ते पक्ष पत्रकारांक सांगून करता सांगत ना न्ही। आमी खंयच्याच आमदारांक किंवा खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक उठ सूट पत्रकारां कडेन किंवा खंय तरी उठता आनी जाय तसो स्टेटमेंट कर म्हणून खंय मोकळीक दिल्ली ना आनी हे सगळ्या आमदारांनी लक्षांत घेवंक जाय। पक्ष हो शिस्तीन चलता, डिसिप्लीन चलता। आयज स्थापना दिवस आसा। पक्ष 46 वर्सां कार्य करीत आयलो तो असोच आयलो ना, कोण तरी काय तरी स्टेटमेंट केलें आनी ताका मनान दिसलें केलें म्हणून। पक्षाक स्वताची अशें कॅडर आसा, पक्षाक स्वताची अशी कार्यपद्दती आसा आनी त्या कार्यपद्दतीक लागूनच आमी प्रत्येकाक जे प्रशिक्षण आनी वर्ग हे सगळे घेता ते डिसिप्लीन शिकपाक लागून घेता। पक्ष जर एका दिशेन वचपाक जाय जाल्यार पक्षाक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी स्टेटमेंट करतना बी सावधगिरी स्टेटमेंट करप।